नावशे बांबोळे हांगा नियोजित मरीना प्रकल्पाक थळावेच न्हय जाल्यार विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी लेगीत खर विरोध केला। ह्या प्रकल्पाच्या रिपोर्टाचो अभ्यास आमी केला आणि रिपोर्ट बोगस आसा अशें तांचें म्हणणें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फुडें येवचे आनी ह्या प्रकल्पाविशीं थळाव्यां वांगडा चर्चा करून सोक्षमोक्ष लावचो, थळाव्यांनी उलो मारला। नावशी हांगच्या मरीना प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केल्लो। देखून मरीना प्रकल्पांकडेन संबंधित प्रक्रिया काय ते बंद जाल्ली। ह्या प्रकल्पाचे काम परतून सुरू करपाची शक्यताय आता निर्माण जाला। देखून नावशेंतल्या नियोजित मरीना प्रकल्पाविशीं भाजपा सरकारान आपली भूमिका स्पश्ट करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। ह्या मरीना प्रकल्पाक लागून पारंपारीक नुस्तेमारी व्यवसाय आणि पर्यावरणाक धोको निर्माण जावपाचो आसा। आयकात तांचे उतफर्के। राजकारण करता करता माझे उतरा राग मानू नका। सत्य तेच उलयतलो, सत्याशिवाय दुसरे काहीच उलवचे ना। सत्यासाठी जीवन काबार कर। तुझे म्हजे कितें आसा हांगा, मरीनाचें कितें आसा हांगा, आमच्या पुर्वजांचें आसा तें दिसता हांगा। पुर्तुगेज सोंपोवन गेलो आनी इंडियान उरतलो। आमचो देश बरो, आमचो देश राजा येतलो, सरकार नवो येतलो, पयशान तांदूळ खावचे पडटले, मेळटले आमकां। आमचे लोक म्हणटाले, अरे मार्गार कोण विचारता ते बाबे दोर्यांत लोक नुस्तें मारता रातचे सकाळचे वचत आनी ते जोर एका दिसाक वचना, तर त्याची चूल पुडकुलो कसो शिजतलो। हे सगळे अशें करून हो प्रोजेक्ट ह्या लोकांच्या माथ्यार, ह्या साद्या सरळ एसटी कम्युनिटीच्या लोकांच्या माथ्यार मारून हांगा विनाश करपाची ही येवजण आसा ती आमी भायर उडोवपाक जाय। आमी प्रोजेक्ट स्टडी केला, ताजो रिपोर्ट आमी पळयला, तो रिपोर्ट बोगसूय आसा, पूण तितूंतल्यान आमकां फॅक्ट कशें आसा तें कळपाचें आमचेर ताकद आसा। म्हणून आमी ह्या प्रोजेक्टाक अपोज करता आनी सरकारान जेका दिसता, जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक जर दिसता की हो प्रोजेक्ट जाय जाल्यार तूं हांगा यो, तूं लोकांक सांग हेजें कितें बरें वायट आसा आनी आमचे जे प्रश्न आसा ते आमी तुका हांगा डायरेक्ट विचारता। सो वी आर विथ आनी ही इज कसोय न्ही तो गव्हर्मेंट आसा, ही इज इन ओपोजिशन। पयलींचे जितले एम एल ए आसले तितलेय गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंट आसून ताणें आमकां सपोर्ट केल्लो। हो तर ओपोजिशन आसा म्हणून आमकां सगळीं सपोर्ट करतात आनी ही इज ऑल्सो हॅविंग ही इज ऑल्सो आय थिंक डिस्कस विथ आमचे पंचा कडेन। सो देरफॉर प्लीज गव्हर्मेंट एक रिक्वेस्ट आसा आमचो, प्लीज डोंट टेस्ट आवर पेशन्स। इफ आउट वी आर गोइंग टू डू ऑर डाय। निमणें आतां बरे भाशेन आमी सांगता सगळे हे करता तरी पूण आयकना। निमणें चोरसादी तुजें आतां बांद सोडचें म्हणलें डू ऑर डाय, या तुमी मेले आमी मेले। पूण प्रोजेक्ट जसो आसा तसोच उरला। जो दर्यो खोलायतलो, जी जमीन धड तयार जातली आनी तितू भितर दर्योय वाट लागतलो, वेळूय वाट लागतली आनी वेळेचेर जगता पळय ते मनीसूय तांची वाट लागतली। हो प्रोजेक्ट नावशेचो बंद उडोवपाक थोडेशे लोक न्हू सामके काकरा ते आक्षी बरें येताले। आमकां खबर आसा की इतल्या फाटीं जेन्ना व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्ले पंचायतींतले फायली सुद्दां लासून ना केल्यो। 12 लेन करपाक जाय, 10 लेन करपाक जाय, गेले एसटीच्या खंय दोंगर आसा शेवट्याच्यान काडले। आमचें ऑक्युपेशनूच, आमचो उदरनिर्वाहाचें साधनूच नश्ट करपाचो हो ह्या सरकाराचो प्रयत्न आसा। The effect will be for the whole of Goa. Basically, आमी कितें करता ते आमच्या भुरग्यांक लागून करता, तेंच्या फुडाराक करता। पूण एक मिनिट आमी चिंतलो हो प्रोजेक्ट येयल्यार आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर कितें जातलो तो। पण आतां हांगासर 5 years आमचे सोंपले। येद्याशा गोंयाचेर आमी ओपिनियन पोल करून हें सांबाळून दवरलेलें गोंय जें आसा तें हांगा सावंतवाडीच्या हें काबार करपाक उठलेलो आसा अशें म्हाका दिसता। हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता सीएमान हे आमच्या बारीक लोकांचेर नजर मारची आनी आमचे संवसारान जगपाक आमकां चान्स दिवचो। नावशी मरीना प्रकल्पा आड विरोध सुरू असतानाच ह्या प्रकल्पा आड 2 वेगवेगळ्यो चळवळी आयोजित केल्ल्यो दिसतात। एक गोंयकार अगेन्स्ट मरीना आणि दुसरी आरजीपी बॅनरा खाला आरजीपीचे विरेश बोरकर हांनी केल्या। आयकात हाचेर अँथनी डिसिल्वाचे म्हणणें। सुमार 60 किलोमीटर पयससान हांव येवंक शकता जाल्यार नावशीचो गांवचो लोक हांगा हाजीर आसपाक शकता। तर सगळो लोक आसपाक जाय, एटलिस्ट एक सपोर्ट दाखोवपाक, सॉलिडॅरिटी म्हणून। मागीर काल राती हांवें एक बाब मानिलचे एक चॅनलाचेर एक बायट्स पळयले, दोनूय आवटीन पळयले। एक ही मिटींग जावची आसा म्हणून आनी फाल्यांय मिटींग जावची आसा।
तर हें जावचें न्ही. आतां तुमी म्हाका सांगा, हांगा एकवट खंय दिसती पडटा? बाब उलयतालो एकवटाची खबरो. आयज एक मिटींग, फाल्यां एक मिटींग, डायरेक्ट सिग्नल पावता वयर. ह्या पयलेच स्टार्टिंगूच फुटल्या म्हणून दोनूय. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी.